म्हापशेचे नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारी झाल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद झाल्या। म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये सोमारा मारामारी जाली। हातून नगरसेवकान आपल्याक मारलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केलो। मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन आमकां त्रास दिल्याची कागाळ नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकाराच्या आवयन केल्या। म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारी जाल्ल्या प्रकरणात क्रॉस एफआयआर नोंद जाल्या। म्हापशेचो नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये सोमारा मारामारी जाल्ली। हातून नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकर हांच्या घराच्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन खंय नगरपालिकेत कागाळ केल्ली। या कागाळीक लागून आपल्याक बडयलो असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटयेन केल्लो। तेजी आवय आसा तर तेजी बाय आसा तर आनी सगळ्यांच्या फुड्यान म्हाका तेंच्यानी मारला आनी तेंचे व्हिडिओ काडला। मात जवाहर शेटयेच आमच्या घरा येवन दादागिरी करताना तो पांय घसरून सोपाणा वयल्यान पडलो आणि तो स्वयं जखमी जालो अशें नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकराच्या बायलेचें म्हणणें। पडलो ओके आणि नाकाक काय लागले? सोपाणा वयल्यान पडलो। मागीर ताका मारलो तुमी? ह्या प्रकरणात नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकराच्या आवयन आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटये हांच्या विरोधात तो आमच्या घरा येवन म्हजो आणि आपल्या सुनेचो अपमान केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या। स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।